गिरीश चोडणकर फक्त 2 मिनटां उलयतले आणि त्याच्या नंतर आमचे 2 मान्यवर आसा. शेवटची 10 मिनटां गोंया खातीर, देशा खातीर. आमचे इंचार्ज ठाकरे साहब, मैडम अंजली जी, बाब अमित, बाब युरी, बाब एल्टन, बाब कार्लोस आणि ह्या ऑर्गनायझिंग कमिटीचो चेअरमॅन जेणे सगळ्यांक एक केले, बाब कॅप्टन विरियाडू. हांव चड मिनटां घेयना कारण ऑलरेडी खूब लेट जाल्लो आसा. ही आमची एक नॅशनल प्रोग्राम. देशभर प्रत्येक राज्यान पहिले म्हणजे स्टेट लेवलाचेर कन्व्हेन्शन, त्याच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आणि त्याच्या नंतर ब्लॉक लेवलाचेर आणि त्याच्या नंतर प्रत्येक घरान मोदी सरकार आणि बीजेपी कशें कॉन्स्टिट्यूशन वाट लागता आणि ते कॉन्स्टिट्यूशन वाट लागल्यान आमची इकॉनॉमी कशी काबार करता, आमचे फ्युचर कशें काबार जाता, आमचे यूथ कशें काबार जाता हेची जागृताय करपाक देशभर ही मोहिमा सद्याक चालू आसा. आमच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्यूशनान वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन आसात त्यो सगळे इन्स्टिट्यूशन आयज ते डिस्ट्रॉय करपाक लागल्यात, विकन करपाक लागल्यात. ती जावं ज्युडिशरी, ती जावं मिडिया, ती जावं ईडी, ती जावं CBI, इन्कम टॅक्स आणि हे सगळे धरून. आणि राहुल गांधीक वेगळे वेगळे तरेन ते त्रास करीत आसात. ईडी यूज करतात ज्या मॅटराक कांयच ना. जो नॅशनल हेरल्ड फ्रीडम मुवमेंटाक यूज केल्लो, त्या नॅशनल हेरल्डाक सेव करपाक, त्यांचे एम्प्लॉईजांक सेव करपाक जे पैसे ट्रान्सफर केले काँग्रेस पार्टीन, हो एकूच मुद्दो घेवन ते राहुल गांधीच्या फाटल्यान लागलेले आसा ईडी केस. पूण राहुल गांधी हो भिवपाचो ना, कारण राहुल गांधी हो सत्याची फायट करता, राहुल गांधी हो ट्रुथाची फायट करता आणि त्या खातीर म्हाका दिसता देशाची जनता आज राहुल गांधीची ज्या फायट करता त्या फायटीच्या फाटल्यान आसा. आमकां खबर आसा ह्या हितूंतल्यान तेणी कंप्लीट डिस्ट्रॉय केल्लें आसा. आणि जे बीजेपीचे RSS जो विंग आसा जे म्हणटा आमी देशभक्त, तांकां 50 वर्सां लागली. आमचो जो तिरंगा, आमकां प्रत्येकाक अभिमान दिसता त्या तिरंगाचो. आणि हे थोडे बीजेपीचे बेगडी राष्ट्रभक्ती करपाचे लोक जे आसात तांकां सुद्दां केन्ना हिम्मत जाली ना RSSक जा बीजेपीक विचारपाक की तुमच्या नागपूरच्या हेडक्वॉर्टराक नॅशनल तिरंगा झेंडो फडकोवपाक तुमकां 50 वर्सां लागली. कित्याक काय म्हणून? कारण हे कॉन्स्टिट्यूशनाक बिलीव करनात, हे आमचे तिरंगाक ते बिलीव करनात आणि ते आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक बिलीव करनात. आणि त्या खातीर 2001 26 जानेवारीक पयलो पावट 1947 आमकां फ्रीडम मेळ्ळें आणि प्रत्येक जाण अभिमानान आमी आमचो तिरंगा आमी यूज केलो. आणि ह्यातूंतल्यान दिसता की यांची जी राष्ट्रप्रेम आसा, राष्ट्रभक्ती आसा ती बेगडी. नाजाल्यार प्रत्येक इलेक्शनाच्या पयलींच टेररिझम हल्लो कित्याक जाता? हेचे पयलीं युपीक जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन आशिल्ली तेन्ना असोच टेररिझम हल्लो जाल्लो. आतां बिहाराक इलेक्शन आसा, आतां परत टेररिझम हल्लो जाल्लो आसा. आमी सांगलेलें की ह्या हल्ल्याचे आमी देशा बरोबर रावतले. पूण हे प्रत्येक जाणाचे जे राजकारण आनी हे जे चल्लां ते म्हाका दिसता तांकां एक्सपोज करपाची गरज आसा. ईडीच्यो जवळ जवळ 5297 केसीस त्यांनी रजिस्टर केल्यो. 5297 केसीस रजिस्टर केले जाल्यार तितूंतले कमीच कमी 50% तरी कन्विक्ट जावपाक जाय आशिल्ल्यो, ट्रायल जावपाक जाय आशिल्ली. जवळ हितूंतल्यो फक्त 43 केसीस, 5297तल्यो फक्त 43 केसीस फक्त ट्रायल जाल्ली आसात. कन्विक्शन रेट तर सामको निग्लिजिबल आसा, 5 काय 6 केसीस कितें. म्हणजे हाचो अर्थ ईडी हे कॉन्स्टिट्यूशनाचे ऑथॉरिटी हे मिसयूज करून लोकांक काबार करतात. गेल्या ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रॉय करून आनी केलें कितें? गेल्या 2014 साकून 100% पेट्रोलाची एक्सायज ड्युटी वाडयली, 343% डिझेलाचेर एक्सायज ड्युटी वाडयली. हाचेर लुकसाण सामान्य मनशाक जाता. डॉलर जो आमच्या टायमार 58 रुपया आशिल्लो हेणी कॉन्स्टिट्यूशन काबार करून तो आतां 86 पावल्लो आसा. इकॉनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट 45% पाविल्लें आसा. ग्रॅज्युएट हितूंतले जवळ जवळ 29% अनएम्प्लॉयड आसा. आमचे जे टॉप 1% जे लोक आसात तेंचे कडेन जवळ जवळ 40% देशाचे इन्कम त्या लोकां कडेन आसा. म्हणजे आमचे गरीब आसात ते आनी गरीब जायत आसात. प्रायम मिनिस्टरान 2 कोटी जॉब दिली प्रॉमिस केल्ले, आयज जवळ जवळ 13-14 वर्सां दिली. आनी ह्या भायर ह्या हेचेर जे
हेणी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जावं बाकीचे इश्यूज हाडून ज्या तरेन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आनी आमचे इकॉनॉमी ज्या तरेन तेणी काबार केल्ली आसा, म्हाका दिसता लोकांक भितर जागृताय जावपाची गरज आसा. हांव एक सांगलेलें 2-4 मिनटां भितर काबार करता म्हणून. म्हाका हांगा आपोवन 2 उतर उलोवपाक दिले उपरांत धन्यवाद दिता आनी परत एकदां हे कमिटीचे चेअरमॅन बाब कॅप्टन हांचे हांव अभिनंदन करता.